हडफड्या जो इन्सिडंट जालो ताचेर एक आतां म्हत्वाची अपडेट आयल्या। जे 25 जाणांचो जीव गेल्लो तांकां GMC हांगासर शिफ्ट केलेले आनी मर्ग ह्या हातून दवरलेले। थंयसरलीच आतां एक अपडेट आसा ती म्हटल्यार ह्या 25 जाणां भितरले 18 जाणांचे फॅमिली कडेन तांची जी बॉडी जी आसा ती हँडओवर केलेल्याचें कळटा। त्याच बरोबर 7 जाणांची बॉडी जी आसा ती आजुनूय मर्ग हांगासरूच आसा। एक जी बॉडी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा। जाल्यार आनीक ज्यो 6 बॉडीज उरता तेंचे आजून मेरेन फॅमिली मेंबर्स गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी तेंचो प्रोसेस आजून करप चालू जावंक ना। कारण म्हटल्यार ते फॅमिली मेंबरांची NOC लागता आनी ताचे उपरांतूच तेंचे जे कितें प्रोसेस आसता तो करप चालू करतात। जाल्यार सद्या मेरेन 18 ज्यो बॉडी आसा तेंचे फॅमिली मेंबरां कडेन तांच्यांनी हँडओवर करून सद्या आतां तेंच्या म्हणजे नेपाल आसतले किंवा झारखंड आसतले हांगासरले जे लोक आसात जे खंयसरले आसा तांचे कडेन म्हणजे तेंच्या गांवांत धाडपाचें जे काम आसा ते गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते करप चालू आसा। अशी म्हायती मेळटा की तांचो सगळो खर्च म्हणजे गोंय सरकार तांचो करता। जशें की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें की तांचो जो कितें खर्च आसतलो किंवा तांची बॉडी जी तेंच्या गांवांत पावोवपाची आसतली हो सगळो प्रोसेस जो आसा तो म्हणजे गोंय सरकार पळयतले। आनी त्याच प्रमाणे जर आतां आमी पळयलें जाल्यार म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे गोंय सरकार तांकां पुरेपणान जी हेल्प लागतली ती हेल्प करप चालू आसा। आतां मेरेन 25 जाणां भितरले 18 जाणांची बॉडी जी आसा ती तेंच्या फॅमिली मेंबरां कडेन हँडओवर केल्लेलेचें कळटा। जाल्यार एक बॉडी जी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा आनी 6 जाणांचे म्हणजे 6 बॉडीज ज्यो आसा तांचे आजून फॅमिली मेंबर ज्यो आसा ते आजून गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान आजून तेंचो प्रोसेस जो आसा तो उरला। ते फाल्यां मेरेन पावल्या उपरांत किंवा आयज सांज मेरेन पावल्या उपरांतूच तो प्रोसेस जातलो अशी म्हायती मेळटा। अशेंच फुडल्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।